त्या दिसा वडा कडेन गडद तिनसना मंद मंद वाजत आयली तुजी गोपायजणा। आयली न्हय कविवर्य बाकीबाब बोरकार हांची याद। हय, आमचे सगळ्यांचेच वळखीचे बाळकृष्ण भगवंत बोरकार म्हळ्यार बाकीबाब बोरकार। ह्या मान कवीचो जल्म 30 नोव्हेंबर 1910 दिसा जुवारी न्हंयचे देगेर वशिल्ल्या बोरये गांवांत जाल्लो। मात जंय ते जल्मल्ले त्या घराची अवस्था सद्या कितें जाल्या हें तुमकां खबर आसा? नाजाल्यार बाकीबाबाल्या शांतीनिकेतन ह्या घराची सद्याची परिस्थिती आमी जाणून घेवया। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात तुमकां सगळ्यांक येवकार। मडगांवच्यान फोंड्या आनी फोंडेच्यान मडगांवां वा शिरोड्या वतना वाटेक बोरये गांव लागता। जुवारी न्हंये कुशीक वशिल्लो आनी सैमान नटिल्लो हो गांव। थंय पासय मारतना घरावेली ती शांतीनिकेतन नांवाची पाटी लक्ष ओडून घेता। हय, हेंच ते कविवर्य बाकीबाब बोरकार हांचें घर। त्या दिसा वडा कडेन गडद तिनसना सारक्या जायत्यो अजरावर कविता दिवपी कवी बाकीबाब बोरकार हांच्या घराची अवस्था अशी बाबत कशी जाली काय, ह्या घराचेर लक्ष दिवपी कोण ना काय, अशे जायते प्रश्न मनात निर्माण जाल्ले। मात आतां ह्या घराचें रूपूच बदलपाचें आसा। घराचे दुरुस्तीचें काम सद्या चलता आनी कांय दिसांनी तें पुराय जातलें। बाकीबाब हांणी जंय मनाक मोनीड घालपी कविता रचल्यो ती वास्तू एका काळार खूब सुंदर आशिल्ली। घरा फाटल्यान 5-4 दोंगर, गेरूच्या रंगात रंगयल्ले तांबड्या मंगळुरी नळ्यांचें सुंदर अशें हें व्हड घर। ह्या घरांत कोणूच रावनाशिल्ल्यान दाराक व्हड कुलूप लायिल्लें। कितलेशेच दीस म्हयने हें घर बंदूच आशिल्लें। तें कोणेच उगडूंक नाशिल्लें। घराचेर सगळो धूल बशिल्लो। वरांडांतल्या पाख्यावेल्यान कोळयाची व्हडली व्हडली जाळी लोंबकळटाली। जनेलांतल्यान भितर पळयल्यार घरभर सामान हांगा थंय पडिल्लें। हें घर कवी बाकीबाबांचे बापूय आनी काकाच्या काळांतलें, सुमार 150 वर्सां आदलें। बाकीबाबांची भुरगीं आनी तांची चुलत भावंडां ह्या घराची वारसदार। हें घर राजांगणाचें। तुळशी वृंदावन, रांदची कूड, सामान दवरपाची कूड अशी ह्या घराची रचणूक। घरा फाटल्यान आंबे, पणसाची झाडां आशिल्लीं। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बोरकारांचें बरेंच व्हड कुटुंब ह्या घरांत रावतालें। तांचो आजो धर्मीक, ताका लागून घरांत भजन किर्तनां चालूच आशिल्ल्यान साधू बाबा तांगेर रावताले। तें एक गिरेस्त कुटुंब, ताका लागून सदांच जायते लोक तांगेर येताले। बोरकारांच्या काळांतूय लोकांची यो वच चालूच आशिल्ली। बाकीबाबांची आई देखणी आनी उत्साही। बाकीबाबांच्या आज्याच्या हातांत कला आशिल्ली आनी ती म्हणल्यार ते खूबच सुंदर भरतकाम करताले। स्वता बाकीबाबान ह्या घरांत फकत कविताच रचूंक नात, जाल्यार तांणी सुंदर चित्रांय काडलीं। घरकान्नीचो एक सुंदर पोर्ट्रेटूय काडिल्लो। तांची आनी तांच्या चुलत भावांची कांय पेंटिंग्स घराचे वण्टीक लायिल्लीं दिसतालीं। सद्या तीं सगळीं चित्रां गायब आसात। ह्या घरांत पुर्वजां पसून चवथ बरीच उमेदीन आनी नेटान मनयताले। भजनां बी जातालीं। कुटुंबांतलीं भुरगीं तरणाटीं जाय मेरेन चवथ मनोवपाक सगळें कुटुंब बोरये एकठांय येताले। 2010 बाकीबाबाची जल्मशताब्दी जाली तेन्ना गोंय सरकारानूय हे विशीं फुडाकार घेवन तांच्या सोयऱ्यां कडल्यान हें घर विकत घेवपाचें थारायलें। तशेंच घरा बदला दुसरी सुवात दिवपाची तयारी सरकारान दाखयिल्ली। मात तांचे कडल्यान प्रतिसाद मेळूंक नाशिल्ल्यान ते यत्न अपेशी थारले। मात आतां बाकीबाब हांच्या घराचें रूप बदलतना दिसता। पुराय घराचे दुरुस्तीचें काम हातांत घेतलां। आदले नळे बदलल्यात। लायटीचें काम नेटान सुरू आसा। आदलीं दारां जनेलां बदलल्यात। घर नव्यान रंगोवपाचें काम हातांत घेतलां। हें दुरुस्तीचें काम मुंबय रावपी बोरकार हांच्या कुटुंबानूच हातांत घेतलां। सद्या राजांगण आशिल्लो भागूय दुरुस्त केला। हें काम शक्य जाता तितले बेगीन पुराय करपाचें उदिश्ट मुखार आशिल्ल्याची म्हायती हांगा काम करपी कामगारां कडल्यान मेळ्ळी। बाकीबाबाल्या शांतीनिकेतनाचें सद्या रूपूच बदलपाचें आहा। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक आनी एक्साचेर फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।